काय म्हणलें हांव सकाळी फुडें येता. लोकांनी म्हणलें म्हाका सकाळी फुडें यो मॅडम. हांव 7 उठोंक थंय गेलें जाल्यार पुलीस येयल्या आनी PI येयलो जो सालिगांवचो PI आसा तो येयलो आनी म्हाका म्हणूंक लागलो यो तुका हांव सगळे ऑर्डरी दाखयता. आनी हांवें म्हणलें सर 9:30 डेमोलिशन आसा न्हू हांव रावता हांगासर. म्हाका कलेक्टराक विचारूंक जाय आनी म्हाका एक थोडे दिसाचो टायम जाय म्हणून. कित्याक हावजींग फॉर ऑल बाय 2022 हें पळय इंट्रस्ट जे तांकां हें दिला गायडलायन्स कितें मागीर प्रधानमंत्री आवास योजना असले कितलेशेच योजना आसा. प्रधानमंत्री आवास योजना हितून खुबशे हावजींग फॉर ऑल अर्बन हांकां लागून स्किमी आसा. सो जेन्ना सुप्रीम कोर्टान सांगलें तांकां सुप्रीम कोर्टान जेन्ना ऑर्डर दिल्ली तेन्ना तेणें सांगलेली की हांकां दुसऱ्या जाग्यार हें करचें शिफ्ट करचें आनी मागीरूच तेंची घरां डेमोलिश करची म्हणून. पूण हांगासरल्या हायकोर्टान ऑर्डर दिली डेमोलिश करचें म्हणून. तांकां टायम दिलो पूण तांकां शिक्षण ना चड. तांकां हे सगळे लॉ बी कितें तांकां खबर ना. गरीब लोक ती दिसवाडे काम करपी आनी आपलें पोट भरपी. 4 चेडवांची लग्न आसा. म्हाका फकत ते चेडवांचें लगीन जायसर तर रावल्लें जाल्यार हांव कोर्टानसून स्टे हाडून ह्या बेसिकाचेर जे प्रधानमंत्री जे आवास योजना आसा तेजेर जर हांव ऑर्डर कॅन्सल करून ऑर्डर हाडून तांकां स्टे हाडूंक शकपाचें. पूण हांगा खंय तरी अशें दिसलें की पुलिसांनी आपलो पावर म्हणटा पळय तो कोड ऑफ कंडक्टान दाखयलो. कित्याक तांकां खबर आसा कोड ऑफ कंडक्टान कोणाच्यान कांयच करूंक जायना म्हणून. इतले म्हयने वोग्गी रावले आनी सडनली खंय तरी बिल्डर लॉबीक लागून हें सगळें जाल्लें आसा. थंयसर 32 घरां ऑलरेडी डेमोलिशन येयल्ले. बाकीच्या घरांक परमिशनां मेळ्ळी म्हळ्यार तांकां स्टे मेळ्ळी आनी हांकां मेळोंक ना. हें कशें जावंक शकता. बल्की सगळे एकूच हितून येता कोमलीदाद हितून येता जाल्यार बाकीच्यांक घरांक फोडूंक ना. बाकी सगळीं घरां फोडून उडयली. धाकटी जी घरां आसा गरिबांची घरां ती फोडली. व्हडले व्हडले बंगले आहा ते सोडून उडयले. सो हांगा खंय तरी अन्याय जाला. हांव थंय ते लोकांचें म्हाका दुख्ख पळोवपाक जावंक ना म्हणून हांव गेल्लें. पूण हांव तांकां लागून उबें रावतलें. DSP खरपे कलेक्टर जे कोणें ते ऑर्डर पळय तांकां दिल्या डेमोलिशनाची कोमलीदाद सगल्यांचेर आतां RTI घालतले. कित्याक बरे व्हडले व्हडले लोकांनी कोमलीदाद जागे कॅप्चर करून बरे व्हडले व्हडले बंगलेच बांदलेले आसा गव्हर्मेंट जाग्याचेर. आतां हांव हांकां वोग्गी रावचें ना. SP नॉर्थ हेजेर देखून हांव केस घालतलें. हांव स्वता केस झगडटलें. कित्याक हे पुलीस युनिफॉर्म घालून जर अशें करप्शन करूंक शकता असले करप्शनाक सपोर्ट करूंक शकता. गरिबांची घरां गरिबांची भुरगीं गरिबांची बायलां मोदीन कितें म्हणलेलें आसा लडकी बचाव लडकी पढाव जाल्यार आयज ही लडकी आनी बेटियां म्हणटा ती मोदीची ती खंय वयतली. आयज गव्हर्मेंटान दाखोवपाक जाय तुमी बिल्डर लॉबीक सपोर्ट करता कोमलीदादीच्या काय तुमी गरीब लोकांक सपोर्ट करता पळय. खंय तरी खुबूच म्हाका आख्खो टायम बसून टायमपास केलो पुलीस स्टेशनार. म्हाका ज्यूस हाडली कितें पॅटिसां सँडविचां कितें जाय तें हाडलें. AC लायले बसयले. मागीर उलयता उलयता तेंच्यांनी ट्राय केलें घुसाचें तुमकां कळटा करप कितें हें करून लोन पयशे दिवपाचे म्हाका ट्राय केली. पूण हांवें आयकूंक ना. तेन्ना तेंच्यांनी कालच्या व्हिडिओचेर हांव खंय डिस्टर्बन्स क्रिएट करूंक शकता पीस हें करूंक शकता म्हणून म्हाजेर केस केली आनी म्हाका आतां तेंच्यांनी SDM कडेन व्हरोन म्हाका सोडला. तेंच्यांनी 151 केल्लें न्हू म्हाका 151 केलें. सो म्हाका 151 म्हाका PIक विचारपाक जाय. आख्खी मिडिया थंय आसा. हांवें ना बोबाड केलो ना हांवें कितें डिस्टर्बन्स केला. जर म्हाज्या कालच्या व्हिडिओचेर तुमकां इतलो भंय पडलो हेजेर तुमी आख्ख्या डिपार्टमेंटान दाखयला की तुमकां कितलो एक बायलेचो भंय आसा पळय. आनी तुमी हें समजनाका की जे हांवें काल सांगलेलें की हांव बंद करतलें म्हणून. आतां तुमची पिक्चर चालू जाल्या. कित्याक आतां गव्हर्मेंटान डॉक्टर प्रमोद सावंतान दाखोवपाक जाय तूं खऱ्यांनीच बिल्डर लॉबी वांगडा आसा काय तूं गरीब लोकां वांगडा आसा पळय. खंय तरी वोटींग डिवायड करपाचे प्रयत्न केल्ले आसा हे. कित्याक जर डेमोलिशन करपाक जाय मायकल लोबोची कांदोलीम एरिया मायकल लोबोची 7,000 वोटर्स इल्लीगल घरांनी रावतात. जोसवा
म्हापशेचो MLA तेजी आख्खो डोंगर इल्लीगल आसा, थंय बी 7-8 हजारा वयर इल्लीगल लोक रावतात, इल्लीगल घरांनी. मडगांवां, पणजे, खंयसर ना, वास्को दाबोलीम. अरे तुमचे कडेन पुलिसांक सांगता, तुमचे कडेन हिम्मत आसा न्हू जाल्यार तुम्ही बिल्ला मोडून दाखया, ना जाल्यार तुमकां हांव अशें समजतले असले. कळ्ळें मरे? तुम्ही युनिफॉर्मान आसा न्हू, पुलीस सगळे, DSP SP सगळे. आय एम चॅलेंजिंग यू पीपल, ब्रेक द बिल्ला इल्लीगल हाऊसेस अँड शो, अदरवाइज हांवें सांगला न्हू तुम्ही तिगाय पुलीस असले म्हणटले. हांव चॅलेंज करता, एक बापायचे तुम्ही पुलीस आसा, डेमोलिशन शो दॅट हाऊसेस. तुम्ही गरीब लोकांची घरां मोडटा, गरीब लोकांची घरां डेमोलिश करता. पण एक सांग म्हाका, तेन्ना सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा न्हू तेका की हे करपाचें म्हणून, डिमॉलिशन करपाचें म्हणून, कितें एक्चुअली ऑर्डरान कितें बरयल्लें आसा? सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डरान डेमोलिशन ना. वाच, सुप्रीम कोर्टाचें डेमोलिशन ना. कितें म्हणटा ते? ती म्हणटा हांकां गव्हर्मेंटाची जे गव्हर्मेंट योजनाची जागे आसा ते दिवचे आनी मागीर डेमोलिश करचे. सो ते काय करूं ना तेंच्यांनी काय करूंक ना. हांकां गरिबांक तेंची दिसाबोल केल्या आनी खंय तरी ही बिल्डर लॉबीचें काम आसा. ओके. 10 वर्सां पयलीं बी थंयसरलो मॅटर एक रिपोर्टरान भायर काडलेलो, बिल्डर लॉबीची थंय कितें येवपाचें आहा म्हणून. सो आतां ही फक्त स्टार्ट केला तेंच्यांनी आनी म्हाका खबर आहा हळू हळू मोडटले. तांकां गव्हर्मेंटाची घरान कोणे पयशे खावयले पळय तांकां सपोर्ट करतले आनी कोण गरीब बाबडे दिसाक म्हयन्याक 3000-5000 जोडटा पळय तेंची घरां तेंच्यांनी मोडल्या. 4 चेडवांचे लगीन आसा. एक हँडिकॅप बायलेच्या आंगान धाकटो भुरगो आसा. सोंपता गव्हर्मेंटाक, सोंपता इलेक्शन लागीं आसा, तुमकां सोंपता, पुलिसांक तुमकां सोंपता. युनिफॉर्म घालता, मे आय हेल्प यू गोवा पुलीस? You people, Goa police is hell for the poor people. तुमच्याकडे काळीजूच ना. आयज तुमचे लोक जे डिमॉलिशन करपाक तेंचे लोक आयज पुलिसा कडेन अक्षरशः तेंचे कडेन रिक्वेस्ट करताले रडोन की आपल्याक टायम दिया पण पुलिसांनी पीआयक सांगले, सर म्हाका 4 वरांक सोड, हायकोर्टाच्या एडवोकेटान म्हाका आपयला, त्या गरिबांकडे पयशे ना, म्हाका 4 वरां दी, हांव वयता, कितें तरी तुमकां हाडून दाखयता. कित्याक ह्या योजनाचेर स्टे मेळटा. कित्याक कोमली दादीन हायकोर्टाक तेंच्यांनी सांगला कित्याक तो ओपन एरिया आसा म्हणून, आनी तेंचे कडेन जागे ना म्हणला. तेंच्यांनी कोमली दादा कडेन खंय जागे ना जाल्यार हांव तुमकां कोमली दादाचे आख्खे जागे दाखयता आनी सगळे तुमचे कोणे कोणे बंगले बांदल्या ते मोडपाक रेडी रावा. ना जाल्यार तुमी एक बापायचे न्हू, यू पीपल आर रॉबर्स. पीपलाक सांगता, म्हाका उतरां येता, तुमकां म्हाज्या फेसबूक लायव्हाचेर आन्सर दिता. सो कितली दुख्खाची गजाल आसा तेन्ना गरीब बायलां, तेंची भुरगीं, ते आयज तेंचें घर मोडटा म्हणून ते जालें म्हणून, आनी पुलिसान तेंचें कांयच आयकुना. पुलिसांक वयरसून म्हणटा, हांवें डायरेक्ट पीआयक सांगलें, तूं म्हणटा CMन सांगला. CMचो PA सांगता की आपणें तेणें ऑर्डर दिवंकूच ना कोणाक सस्पेंड करपाचें. PI सांगता SP सगळ्यांक सस्पेंड करतले म्हणून सांगला, डेमोलिशन आयज जावपाक जाय. हांवें म्हणलें सर कितें तरी ऑर्डर दाखया, कितें तरी दाखया. कांय ना तेजे कडेन. तो फक्त मूची बातां म्हणटा पळय त्यो पुलिसांनी चलयल्ली आसा, दादागिरी. यू पीपल आर वेअरिंग अ युनिफॉर्म म्हणटा पळय, युनिफॉर्म वाला गुंडा जाल्ले आसा. आयज तुमकां बरें म्हणू सारकें कांयच तुमी दवरलेलें ना, तुमी युनिफॉर्म वाला गुंडा जाल्लेले आसा. आनी हांव DSP खरपे जावं SP PI ते कोण पुलीस गेलेले तितल्यांचेर आनी कलेक्टर आनी कोमली दादाचेर हांव केस घालतलें विथ ऑल द डॉक्युमेंट्स जितले इल्लीगल घरां तुमी सोडल्या. आनी CMाक विचारता फॉर द गव्हर्मेंट, प्रधानमंत्री आवास योजना हे कित्याक लागून काडला? सुप्रीम कोर्टाक तुमी आयकूंक ना म्हणल्यार तुमी सकयल्या कोर्टाक विकते घेता कशें जालें ना? CMन आन्सर दिवचो. ही प्रधानमंत्री योजना कित्याक काडला?
बिफोर डेमोलिशन तांकां कित्याक ही घरां दिवंक ना? ती घरां कोणाक दिल्या? मिनिस्टरांच्या भुरग्यांक भाड्याक घालपाक, तांकां दुसऱ्यांक भाड्याक दिवपाक? आ अरे गरिबांचे पडयात रे, पैशाकारांचे कितें? हांगा घर मोडले की थंय वचून रावतले, गरीब खंय वयतलो? आयज ते खंय जेयतले? ती बायलां आतां खंय न्हावपाक वयतली, खंय रावपाक वयतली? फाल्यां त्या बायलेक जर चेडवाचो रस्त्यार न्हिदतना रेप जालो, जबाबदार कोण? हे पुलीस गुंडा दितले? हांव इतलेंच विचारता गव्हर्मेंटाक, प्रधानमंत्री योजना पळय आसा हे कित्याक केल्या? फक्त दाखोवपाक केल्या? लोकांक पिशार काडपाक केल्या? आनी कोमली जाता कडेन जागे ना? हांव दिता तुमकां कोमली जाताचे जागे. श्रेया, रिहॅबिलिटेशनाचो खातें राजेश फळदेसाय कडेन आसा जाल्यार तेजे कडेन तूं कितें मागणी करतले? तांकां खंय तरी हे करचें म्हणून? राजेश फळदेसाय कडेन तर तें खातें आसा जाल्यार राजेश फळदेसायन तांकां जाता तितले बेगीन घरां दिवची, नाजाल्यार ती गव्हर्मेंटाची फ्लॅटां बांदलेली आसा, हय BPLची कसली घरां बांदलेली आसा. कसली ती घरां गव्हर्मेंटाची? वास्को बी बांदल्या, सिंगल बेडरूम रिहॅबिलिटेशन हावजींग हे तांकां ते दिवचे. तांकां जाता तितले बेगीन 4 चेडवांची लग्न आसा, ते लगीन खंय करपाचें, कितें करपाचें जिम्मेदारी हांव घेता. आता हेजेर तोडगो कितें? आता तूं हेजेर एक्शन कितें घेतले तूं? आतां हेजेर एक्शन मंडे हांव हायकोर्टाच्या एडवोकेटाक मेळपाक आसा. हे योजनाचेर हायकोर्टाची जी ऑर्डर आसा पयलीं हांव तांकां हे चॅलेंज करतलें, कितें डेमोलिशन केला ऑर्डर काडल्या हेका चॅलेंज करतलें आनी कोर्टानसुनूच हेंच्या सगळ्यांचेर हांव केसी फायल करतलें. पुलीस जो SP आसा, आतां SP येयला, हिंदी बोलो और गोवा में झूलो, समझे आप SP सर? आपको सर बोलने में भी शर्म आती है. नाव कितें ते SP चे येयला तो? अक्षत. आप दिल्ली से गोवा में आते हो और आके मजा करते हो, आप कोई ड्यूटी नहीं करते हो. अगर ड्यूटी करते तो इंसानियत रखते, ह्यूमैनिटी बेसिक पे आप काम करते, लेकिन आपने गरीब लोगों को क्रिमिनल बनाया है, क्रिमिनल जैसा उनके साथ बिहेव किया है. भगवान आपका कभी भी अच्छा नहीं करेगा. ये आपका दिल्ली होता ना, अब तक दिल्ली में आपको इन लोगों ने उठा के ले गए होते. अब गोवा में हो ना, हम सिर्फ बात कर रहे हैं, लेकिन अब हम आपको भी दिखाएंगे कि गोवा में भी हम क्या कर सकते हैं, किधर तक आपको लेके जा सकते हैं, कहाँ तक हम आपको ले जा सकते हैं. आपकी जो भी हैसियत है ना, SP बोलते हो आप, गरीबों का हाय लेके आप कहाँ तक पहुँचोगे मुझे भी देखना है. पण हेजे सीएमान कित्याक दखल दिवना तुका म्हणटा तूं? तेच हांव म्हणटा. एक्चुअली सीएमान इंटरफियर करूंक जाय आशिल्लें. इंटरफेअर करूंक जाय आसलें. आयज इलेक्शन येयला, खंय तरी डिवायड अँड रूल चल्लेलो आसा, वोटींग पडपाची कामां चल्लेली आसा. सीएम सोड, थंय कोणूच लोकल ऑथॉरिटी ना, लोकल MLA ना, MLA मिनिस्टर मरे तेंचो. केदार कोणाचोच सपोर्ट थंय लोकांक दिसलो ना आमकां. केदार थंय आतां गेल्लो खंय, लोकांनी धांवडयलो खंय. जयेश गेल्लो खंय, धांवडयलो. आतां कित्याक? काल रातीक व्हिडिओ येवंक नासलो, हांवें नीलकंठाक फोन मारूंक नासलो, पंचाक की हांव फाल्यां सकाळीं येता. व्हिडिओ पावूंक नासलो, तुमकां व्हिडिओ स्वता पावयल्या. सकाळीं कित्याक येवंक नासले रे? तुम्ही लोकसेवा म्हणटा न्हू, तुम्ही इलेक्शनाक कित्याक बसता? लोकसेवा करपाक बसता. तुम्ही लोकसेवा करपाक बसना, तुम्ही आपली आनी आपल्या चोरांची, करप्शनाची सेवा करूंक बसता. आयज गव्हर्मेंट म्हणटा राम मंदिराचो इतलो पयसो येयला की खंयच्याच गव्हर्मेंट, खंयच्याच बँकीन तो पयसो खंय दवरपाक जागो ना. तरी लोकांक आयज सतयतात तुम्ही, तरी सतयतात. तर माझं उत्तर दिवं ना. तुका हांवें विचारलं की सीएमाक कित्याक इंटरफियर करून आसतले दिसता तुका? हांवें जेन्ना तेजे PAक फोन मारलो, PAन सांगला की ते CM हितून कोर्टाच्या हितून मदीं पडोवंक शकना, पूण तेणें ही ऑर्डर दिवंक ना. आनी तेणें कोणाकूच सांगूंक ना की आपूण तुका सस्पेंड करतलो, तुमी डेमोलिशन करना जाता. कित्याक CM आपल्या कामान बिजी आसा. पूण म्हाका अशें दिसता की खंय तरी CM बी दोळे बंद करून बसलेलो आसा. पूण CMान बी आतां हांवें सांगलो न्हू, हो बिल्डर लॉबी वांगडा आसा की लोकां वांगडा. CM तूं CM म्हणल्यार आयज गरिबांचो, गोंयकारांचो बापूय तूं, आवय बापूय तूं. जर आयज तुज्या भुरग्यांची घरां मोडटा, मोदी योजना आसून, प्रधानमंत्री योजना आसून, बेटी बचाव बेटी पढाव हितून बायलांक बेघर केले, जाल्यार आयज CM तूं कितें सांगूंक सोदता ह्या मॅटराचेर?
आनी हांव इतल्यान ओगी रावचें ना, भितर उडोवपाक जाय. यू पीपल आर मोस्ट वेलकम टू अरेस्ट मी. पीपल आर मोस्ट वेलकम टू अरेस्ट मी. सुसेगाद रेस्ट घेता पुलीस स्टेशनार, जेयता खाता मस्त रावता. आनी एक गजाल अशी आसा की तेन्ना तुका व्हेले, तेन्ना तुका इन्क्वायरीक म्हणून व्हेले, पण तुका पयलीं तुका सांगून ना तुका ना, म्हाका कांयच सांगूंक ना. अरेस्ट करता म्हणून सांगून ना. जेन्ना हांवें तेंचें आयकूंक ना जे ते कितें म्हाका सांगता, हांवें म्हणलें सर 9:30 जालीं, म्हाका कलेक्टराक हें सगळें दाखोवपाक जाय, म्हाका कोर्टान वचपाक जाय, म्हाका 4च वरां दी. आयकना म्हणला म्हणून तेंच्यांनी तो अरेस्ट केलो. म्हळ्यार कालचो तुजो व्हिडिओ आशिल्लो तेजेर तुका अरेस्ट केला. आतां सांगता म्हाका हय. कालच्या थंय व्हिडिओचेर तुका कितें हॅरेसमेंट केलो तशें कितें पुलीस स्टेशनार? हॅरेसमेंट काय करूं ना, ज्यूस बीस दिवन बरें बसयले. म्हणजे टायमपास केलो की टायमपास तुमी करपाक थंय बसयले. थंय वचचें न्ही पूण हांव टायमपास करून घेवपून तेय तुमकां खबर आसा. म्हणजे लोकां खातीर कितें तरी तूं सोल्युशन काडून हाडटलें हांव सोल्युशन काडटलें म्हणून म्हणून तुका तेंच्यांनी हाडून म्हाका दवरला. बरें. आनी एक गजाल आनी आसा. हांवें ताका सगळें दाखयलें. हे स्कीम आसा, हे स्किमाचेर ही जे डेमोलिशन आसा कॅन्सल जावंक शकता. म्हाका मातसो धाड सर म्हण, म्हाका धाडूंक ना. म्हाका आयज खूब दुख्ख लागता, कित्याक हांव आयज करूंक शकतालें आनी हांव करतलें बी आनी हांव करून दाखयतलें बी. आनी तुका कितें हे लायला, आनी चार्जीस कितें लायला तुका? थंय वचनाका म्हाका बी? म्हणल्यार थंय वचनाका. हे पळय बरयलां. म्हाका हे बरोवन हे सगळें हे धरून म्हाका सांगलां थंय वचपाचें न्हू, पीस मेंटेन करचो. हे पळय हे म्हाजे सेक्शनां लायिल्लीं आसा. ही पळय आतां म्हाका 6 म्हयन्यान कितें 51, 51 CRPC सगळें लायलां. हय 151च लायलां. 151 जालें कितें. आनी एवरी मंथ 16 तारखेक वचून सायन मारपाची 6 म्हयने. मागीर केस भायर उडयतली. कित्याक उडयता? घाला मरे भितर. म्हाका हांव तुमकां जगपाक दिवचें ना गव्हर्मेंट. हांव खंयच्याच मंत्र्यांक जगपाक दिवचें ना. आतां तुमची बारी आली म्हणटा पळय, पाळी आली ती तुमची आतां आली. कित्याक तुमच्यांनी गरिबांक, ल्हान भुरग्यांक दुखयल्या. माती मनशापणां ना रे तुमी. गुंड जाल्या रे. गुंड परवडले न्हू ते तुमी. अरे एक आपली कात विकता पळय न्हू, बायल मनीस कात विकता न्हू, आपली कूड विकता न्हू, ती देखून न्हू सारकी सांगता आपली रेट किती आसा पळय ती सांगून व्हरता. पूण तुमी फोटिंगपणां सांगून म्हाका व्हेलो. तुमी ऑन युनिफॉर्म तुमी गुंड आसा आनी एक नंबर 14 करप्टेड मनीस तुमी पुलीस. तुजे बरोबर LPC बी आशिल्ले, कितें तूं पियानू तुका व्हेलो? PI असलो आनी LPC येयल्ली न्हू. आयली तुजे बरोबर. लेडी पुलीस आशिल्ली? असली दिसता म्हाका. की नाशिल्ली? कित्याक हांव म्हाज्या घाईन आसलेलें की एडवोकेटान बी फोन लायताले. हांव थंय देवला आनी मागीर म्हाका तेंच्यांनी भितर व्हेलो. एक जेंट्स 2 जाणां आसले, फुडले बसलेले. म्हणल्यार LPC नाशिल्ले तुजे बरोबर? नासले दिसता म्हाका. कित्याक म्हाज्या वांगडा आसले जाल्यार तुमचे व्हिडिओर येवपाचे न्हू. हय. कित्याक कितें दिसता, कित्याक तूं बायल मनशाक व्हरता तेन्ना LPCची. आनी म्हाका तेंच्यांनी पयलीं इन्फॉर्म. हांवें ताका विचारलें सर म्हाका खबर आसा की तूं म्हाका अरेस्ट करता, कित्याक तुका हांव आसल्यार घर मोडून दिवचें ना. म्हाका तूं व्हरता जाल्यार म्हाका आतां सांग अरेस्ट करता म्हाका सांग. ताणें म्हणलें ना वचपाक काय करिना. जेन्ना तेंची म्हाज्या बॉल्सान जेन्ना घालपाक हांवें ना म्हणलें, तेंच्या ज्युसाक देखून हांवें हात लावंक ना. तेंचे CC कॅमेरा मागून तुमी RTI घालून मागयचो. जो ज्यूस खंयचो तेजो स्ट्रॉक देखून हात लावंक ना. आनी हांव येयलें. हांवें म्हणलें सर म्हाका जे भाशेन पळय कॅन्सर जावन मेला हांगासर एक मंत्री, ती गरिबांच्या हितून म्हाका मरपाचें ना म्हणून. पण आतां म्हाका एक सांग, तेन्ना आतां तेंचो सुटावो तूं कशें करता? तूं वचत ना जाल्यार तूं सुटावो कशें ना करता? हांव वयतलें थंय. हांव वयतलें. ते लोकांनी म्हाका सांगलें आमी बोबाड करचे ना मॅडम तुज्यो, कित्याक आतां घरां मोडलीं. आतां तांकां जागो दिवपाक जाय. तांकां रावपाक गव्हर्मेंटाचे मोदी योजना जी आसा तेतून हांव कोर्टानसून तांकां घेवन दिता. ओके. सो पूण सद्याची आतां परिस्थिती कशी कितें तांकां आतां तेंची? थंयच रावपाक लायला हांवें. हालो नाका म्हणला थंयसर. थंयच रावून दी. खंय वयतली? हे मिनिस्टरांनी व्हरचें, CMान व्हरचें. मागीर तो कोण तेंचो मिनिस्टर केदार, तेणें व्हरचें आपल्या घरा जेवण दिवचें, बांदून दवरचें. येदे व्हडले व्हडले बंगले आसा मरे तुमी तुमचो वास्कोचो दाजी, मागीर आनी कोण अर्दो वास्को अर्दो म्हापसा भोंवता 1.5 लाखाक चेडवां घेवन. 1.5 लाख तुमी ना सांगता. म्हाजे कडेन प्रूफ आसा. आय हॅव द एविडन्स. लेट देम आस्क. तुमकां पळोवपाक जाय आतां दाखयता मोबायलार म्हाज्या आसा. आनी एक गजाल अशी आहा की जयेश सालगांवकरी येयल्लो थंय, तेकाय धांवडयलो. तोच मेन कांडू आसा. लोकांनी धांवडयलो ताका. तोच मेन कांडू आसा. बिल्डर लॉबी करपी तोच मेन आसा. ओके. म्हणजे एकंदरीत तूं आतां हेजे मुखार कोर्टानूय वतलें, हांव वयतलें. सरकारा कडेनूय तूं आवाज पावयतलें तेंचो, आनी सद्या तेंगेले राहण्याचे खाण्याचे कशें कितें? खाण्याचे तांकां आदार करपाक जाय आनी ताका लागून म्हाका थंय वयचोच पडटलो.
हांव हांगा रावन काय तांकां हेल्प करूंक पावचें ना. हम्म. आतां उदक आसा, बायलांक न्हांवपाक जाय. आनी नेबरान एक्चुली जेन्ना तेंच्या नेबरांक स्टे मेळ्ळ्या ते नेबरांनी तांकां बी सांगपा जाय आसलें. हम्म. खंय तरी हे नेबरू खंय तरी फ्रॉड आनी फोटींग कशें जालें ना, आपले पडयले तांकां रस्त्यार उडयले. हम्म. थंयसर व्हडली व्हडली घरां आसा पळय ती तशीच आसा इल्लिगल. बाकीची मोडली बाबडी गरिबांची. ओके. सो आय वील बी देर विथ द पुअर पीपल आनी हांव तांकां हेल्प करतलें आनी हांव कंटिन्यू रावतलें हितून. हांव फाटीं सरचें ना. इतलेंच सांगता. जय हिंद. ओके. थँक्यू. देव बरें करूं. मी तुझी बाबा फोन करून करून सकाळी काय कोण?